नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथा लोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज हांव सांगची काणी श्रीमती सुधा मूर्ती हांगेली स्वार्थाची आशा म्हणून. एक पंता कैलासारी पार्वती ईश्वराला सांगता, स्वामी, सृष्टीकर्तान इतली लायक एक भुंय सृष्टी केल्या, ताजवेरी समुद्र, पर्वत, नमुन नमुन्या रूख, झाड, वाली, बणबणा फूल, न्हंय, तळे, बणबणा पक्ष्यो, नमुन नमुन्या प्राण्यो, मनशाक जाय जाल्यार सर्वस्व थंय आसा. मनीस कितली संतोशार आसा की आमी वचून एक पण पळोवयावे, आमगेले चिरडून तांणी म्हूण सांगता. ईश्वर जायत म्हणटा. दोगय तांगेल नंदीर बैसून भुंयक सुत्त काडू येताची. सुरवेक तांणी एक राय पळयताची. तो तागेल रावळाराचे वयर माळयेर राबून भायर पळयतस तागेल तोंडारी दुख्खा छाया. तो लेखतरस, हांव एक राय वय, म्हगेल राज्य कितले सान, ते उजवे दिकान केद्दे व्हड राज्य आसा पळय, तें म्हाका मेळ्ळलें जाल्यार भारी लायक आशिल्लें म्हूण तो आलोचन करतस. ईश्वर आनी पार्वती तोंड पळयताची, हें कसलें म्हणून. उच्या मुखारी म्हणटा ईश्वर. मुखार वतना एक चंदी चिल्ली मात्यारी दुदाच्यो बुरकूळ धरून घेवन सांते विकू वतरस. ती मना लेखता, अयो म्हगेल अन्नान कांय चंद ना, ती लेख चल्ल्या वट म्हगेल वारडीक निश्चय केल्या. घरा लागींची इतलो चंद एक चल्लास, ताका कित्या दिवन वारडी करून नजे अन्नान, हांव सुखार आसना मो त्या मनशा वटो म्हूण ती मना लेखतरस. थंय दुखून ईश्वर आनी पार्वती मुखार वताची. तेन्ना तांकां एक वेपारी म्हळ्यार एक बिझनेसमॅन दिसता. ताका एक व्हड आंगडी आसा, लायक वेहार आसा. जाल्यार तो मना लेखतस, पुरा गांवांत तुवें म्हगेले एक आंगडी आसा का, आनीकय व्हड जावं का म्हगेल वेहार म्हणून. ते मागीर पळयताची. आनी चिके मुखार वतना एक घरा येद्रा एक सुणें बांदला, लायक थर जेवन आरोग्यान आसा तें सुणें. ते भायर पळयतना रस्त्यारी आनीक 8-10 सुणें भोंगतर आसाची, धांवतर आसाची, कसो की खेळतर आसाची, हें लेखता. म्हाका म्हगेल यजमान पोट्टा घालता, चंद कोण पळयता, पुरा वय. जाल्यार म्हाका स्वातंत्र्य ना मू, हांव भायर वच्चाक ना मू, म्हाकाय तांगेल म्हणके भोंवच्या आनी जाल्यार कितलें लायक आशिल्लें म्हूण लेखतस तें सुणें. आनी चिके मुखार वतना एक माज्जर विंद्रा खावन थंय न्हिदला. ताका पुरो जाला त्या विंद्रा धरू, ताका धांवन 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 पूर जाला. त्या मना लेखतरस, हांव कांय कश्ट काणा तशी, सद म्हाका एक विंदोरो सुलभेर मेळ्ळा जाल्यार कितलें लायक आशिल्लें म्हूण त्या लेखतरस. आनी चिके मुखार वतना एक वारडिके म्हणटा, थंय एक विंदोरो भायर येवन गोडशें काण खातरस. पुरी, हलवा, खडी अशी कसकस पुरो ताका खावच्या मेळटस. ताका कुशेन खातरस. कोणय म्हाका हांगा पळयतनाची कितलें लायक. एकय नित्यान म्हगेल बिळान दुखून भायर येतना एकय माज्जर खात की, एकय मनीस मारता की म्हूण आलोचन करतर आपका, हांवें कितलें लायक, म्हाका अशी सद खावच्या मेळ्ळ्यार कितली खुशी म्हूण लेखतरस. थंय दुखून तांणी मुखार वतना तांकां एक झाड दिसता. तें झाड सपूर बड्डीशें दिग जाला, ताका एक 4 पान आसा. तें झाड लेखता, हांव केन्ना एक व्हड जेवचें बा, म्हाका एक व्हड थरू रूख जावका, म्हाका भर घेल्लेस का, ताका भर पान आसूं का, ते घेल्ल्यार भरी नमुन नमुन्या पक्षान येवन घूड कोरका, चन्नेन विंद्रान पुरा म्हगेल आंगार धांवतरस का, केन्ना जेवचें तें. हांव येदे दीग जाल्ले कुडले कोणय पूण येवन म्हाका मोडून आणेरांनी घालूं की, हातान दवरून गोरवां आंबुडू की वापुरताची. वपास पावसाडे राखून हांवें अगूर दीग जावका, वपास येवन कोणकी मोडताची, हांव केन्ना व्हड जेवचें म्हूण त्या लेखतरस. हें पुरा पळोवन तरी तांणी म्हापशी वताची कैलासाक. तेन्ना पार्वती सांगता, स्वामी, म्हाका हें पळोवन भारी बेजार जाल्लो, कोणाकय संतोश मेळलो ना, तूं एक करी, तांकां पुरा मन आशिल्लें जावका म्हूण एक आशिर्वाद करी म्हूण सांगता. ईश्वर हसता आनी आलोचन कर समाची म्हणटा, ना ना ना, तूं कर तशी सांग का तुवें म्हूण सांगता. जायत म्हूण तो तथास्तू म्हणटा. तशें म्हणारी तुमगेलें मन आशिल्लें म्हणके जावो म्हणून. मागीर थोडे काळान ती सांगता, आतां वचून पळोवया हांवें. आतां पूण तांणी खुशेर आसतलीं जी म्हणून वपास नंदीर बैसून भायर सरताची. त्या राया पळयल्यार तो फुडली पंता म्हणकेची माळयेर राबून पळयतस, ह्या पंदाव दिकान पळयतस. आनी सांगता, मनान तूं तो सांगतरस, उजवे दिकांचे राज्य म्हाका मेळ्ळा वय, उद्दाक ना थंय.
हे दावे दिक्का नाशिल राज्य म्हाका मेळ्ळलें जाल्यार तें भरपूर उद्दास म्हूण तो लेखतरस. हें चेल्लेक तिणले किलेची चंद चल्ल्या ओटवारडीक जाला चिरडूं जाल्ल्यांची ती वय दुख्खारेस. हांव चंदू चल्लो म्हूण लेखिलें हो सम काम करना जेवण हाडना कितले कश्ट म्हाका अन्नान एक श्रीमंत चल्ल्या पळोवन पुणी वारडीकोन दिवेत आशिल्ले हे चंदाय कसो जोरोन पिवच्या जत्वे म्हाका म्हूण ती लेखतरस. थंय दुखून मुखार वतना तो वेपारी आतां ताका पुरा गांवांत एक अंगड दिसता गेली जाल्यार तितलो खर्चूय आस थंय काम करतल्यांक सांबाळ दिवका तितलें व्यारूय जेतना पुरा अंगडयेक लायक व्यार जालो जाल्यार म्हाका कितलें सूख आशिल्लें म्हूण तो लेखतरस. मुखार वतना तें सुणी दिसता. आतां तें सुणें रस्त्यार आस तेगेल्या आंगा भरी खोरोजू रोम पुरा झोण गेला. तो लेखतरस यो देवा म्हाका फुडें मनीस कितले चंद करून पळयत आशिल्लो म्हगेले यजमानू वेळे वेळे पट्टा घालत आशिल्लो म्हाका वैद्याला व्हरत आशिल्लो न्हाणयत आशिल्लो. हांव भायर आशिल्लो सुण्या सूख म्हणलें केलें तांनी कडेन लढाय करची तें खेळची न्हय एक खावच्या एक सान म्हणल्यार पुरा जन येवन लढाय करताची लोळयताची एकल्याक पुणी आरोग्य ना रोम जेवण गेला. हांव भितरूय पुणी आसता आशिल्लो म्हण तें सुणी लेखतस. माज्जर दिसता. माज्जर खावन थोर जाला ताका सुद्दां येद्रा एक विंदूर दिसता सुद्दाची ताका कश्ट काडचें ना आतां धांवचें ना ताका चमकूंक जायना. विंदूर खावन उपगण येयली म्हाका चमकूताय जायना विंगड कसले पळोवया म्हळ्यार म्हूण तें लेखतरस. विंदरा पळोवच्या गेल्यार थंय कोण किरान पिवलयतरसाची एक विंदूर येवन मेळ्ळलें तोंड घालता आशिल्लो काल ताका माजरान केल्लें भारी लायक जालें म्हणून. थंय दुखून तांणी मुखार वतना रूख कसो जाला पळोवया म्हूण वताची. पळयल्यार बदय तो रूख एक व्हड जाला लवलवी दिसतरस भर गेल्ले पाचवे पान ताजेर भर पक्षीन गूड बांदला. विंद्र आनी चान्न्यो पुरा भोंवतरसाची तोग्गू मनशां गोरवां पुरा येवन न्हिदल्यांची मनशां पुरा खुशेन उलयतरसाची. हो एक रूख आमगेल्या गांवां आशिल्ली न्ही ती आमकां पुरा जाणां ओट्टू मेळूं एक लायक जागो कोणाय हें रूख कात्तना तशें आमी पळोवन घेवका बा म्हूण उलयतरसाची. हें पुरा पळोवन तांणी कैलासा मागशी वताची. तेन्ना ईश्वर सांगता पळयलें न्हू तुवें तांगेलें मन आशिल्लें पुरा जाल्ली नवें संतोशार आसवे तांणी. कित्या म्हळ्यार तांणी केलेलो आश पुरा स्वार्थाची तांगेले खातीर. त्या स्वार्थ आशेक एक आखीर जेवची म्हूण ना. एक आश जेतना आनीक आशा त्या जेतना आनीक आशा उठयतर आसता. जाल्यार रुक्काल आश कसो आशिल्ली विंगडा सूख दिवका विंगडा सावट दिवका पक्षींक गूड बांदू अवकाश दिवका तसल आश जाल्ले निमिती रूख सुखार आस. मनशाकय तशीच केन्नाय आमी विंगडा खातीर आमगेले आशिल्ले विंगडा वांटून केल्यार संतोश आमगेले मात्र आमी स्वार्थ पळयल्यार ताके खूश म्हणली ना म्हूण सांगता. चिरडुवानो काणी समाप्त जाली. नमस्कार.